तिसवाडी आणि बार्देसात आशिल्ली जमीन विभागणीची सिंगल विंडो सिस्टम आता पेडणे, दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यातही चालीक लागतली. उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी नीला मोहनान नवी व्यवस्था मिडियाक सांगली. जमीन विभागणीची प्रक्रिया सोपी करपाक आणि अर्ज करपी लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हण ही येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणेक लागून लोकांची थारायिल्ल्या वेळा भितर कामां जातली आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता येतली म्हण नीला मोहनान सांगले. Now in a position to start it off in Perne and Bicholi Taluka and Sattari Taluka as well. The training has been given to the officers and the staff concerned, and on a trial basis for the past few days it's been running also in Perne and Bicholi. Now we are officially announcing the launch of it. Through the single window which is going to be operational at the Deputy Collector's office, all the services related to partition are being offered. So through this we expect a lot of transparency to come into the system. We have already experienced in Panji and Bardes Taluka that we are able to process much faster. सरकारी योजनांखातीर लागतात त्या प्रतिज्ञापत्रांच्या अर्जाचे नमुने आता पंचायत पावण्यार तलाट्याकडेन मेळटले. Now what we are doing is we are now going to extend this to the Talati offices. Now onwards, I have already given orders to the Mamledars concerned. They will be sending these formats to the Talatis, and members of the public can get it from the Talati offices as well. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार. आता पळया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. सांग्यार 2 उद्देग प्रकल्प उबारूंक सरकारान मान्यताय दिल्या. गुंतवणूक बोर्डान 21तले 11 अर्ज मान्य केल्यात म्हूण उद्देग मंत्र्यान सांगले. BNIन बीज फेस्ट दवरला. ते निमतान उद्देग मंत्री मिडिया कडेन उलयतालो. बीज फेस्ट 25 एप्रिलाक बांबोळे गोंय विद्यापीठांत जातले. सांग्या सारक्या भागांत आमी 2 मोठे प्रोजेक्ट तातूंतल्यान सादारण हजारो भर अनएम्प्लॉयड युथांक जावं लेडीज हांकां जॉब मेळटले मुखारल्या काळान भितर, आनी ते स्पिडीन घेवपाक पळयता आमी. This Goa Biz Fest is being organized by BNI and GEMS in partnership with the government in order to bring in the positive momentum in investments in Goa so that more employment gets generated. पणजेचो पार्किंग प्लाझा फुडल्या म्हयन्यात उक्तो जातलो. प्लाझाच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. आतां पर्यंत हांगा जो खर्च जाला हो पूर्ण पयन पय ही ह्या सरकारान केल्ली आसा, स्टेट सरकारान केल्ली आसा. स्टेटीचो पयसो आसा. फुडल्या म्हयन्यांत सगळ्या जनता जनार्दनाच्या आशिर्वादाचेर आनी सदिच्छेचेर हो दीस वील बी पुट टू फंक्शन, जनतेक लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम जातलो. गोंयच्यो पंचायती अजून कोयर एकठांय करपाची येवजण चालीक लावंक पावना. गोवा मिनरल फावंडेशनान कोयरा वेल्या विशीं जागृताय करपाक म्हूण काडिल्ले सायकल रॅलीन ही गजाल दिसली. The recent amendment of 2014 September speaks of fines. So now it is responsibility of every individual to segregate at home. If he segregates, it becomes the responsibility of the panchayat to pick up, and if the panchayat segregates, then it becomes the responsibility of the government. Now the government has put a system to collect, but no one knows that it has become a legally mandatory thing to segregate. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांबोळे चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्तीत दुसऱ्या दिसा 3 नवे राष्ट्रीय रिकॉर्ड जाले. हरियाणाचो आशिष जाखर हॅमर थ्रोत जिखलो जाल्यार तामिळनाडूच्या राजेशान डॅकेथलॉन गाजयले. महाराष्ट्राच्या दुर्गा देवरेन 1500 मीटर धांवपाचे रेसीत राष्ट्रीय रिकॉर्ड केलो. गोंयच्या एथलीट्सांच्या हातांक मात अजून कांयच लागूंक ना. आतां मेरेन हरियाणा पयल्या सुवातेरच, पोरूचे वस्ताद केरळ दुसऱ्या सुवातेर आसात.
इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.